37th नॅशनल गेम सध्या गोंयांत चालू आसा आनी आजून ऑफिशियल इनॉग्रेशन जावना, पूण ज्यो प्री गेम्स आसा त्यो सध्या चालू आसा. आमी सध्या आसा कांपाल ओपन ग्रावंडार, जेका कांपाल स्पोर्ट्स विलेज हेवूय नांव दिल्लें आसा. आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता की सध्या तयारी चालू आसा. कांपाल ओपन ग्रावंडार खूब गेमी जातल्यो, पूण तितूंतली फर्स्ट गेम आसा जी वेट लिफ्टिंगाची ती 25 तारखेक चालू जातली आनी 29 तारखेक सोंपतली. ह्या गेमीन खूब टिमी पार्टिसिपेट जावपाची आसा आनी गोवा टीम सुद्दां पार्टिसिपेट जातली. तुम्ही फाटल्यान पळोवपाक शकतात की प्रिपरेशन चालू आसा आनी इवन रेफ्री बीन आसा सगळे येवन हांगचो वेन्यू पळयतात. सगळ्यांनी फाल्यां येवन पळोवचें की वेट लिफ्टिंगान गोंयची टीम कशी परफॉर्म करती आनी गोंयच्या टिमी सपोर्टूय करचो. फाल्यां 7:30 वेईंग आसतलो. आफ्टर 2 वरां जावन मागीर मॅच स्टार्ट जातली. फाल्यां जशें इन्फॉर्मेशन येयलां ते दिसपा CM येतलो ओपनिंगाक आनी टोटल टीम 24 येयल्या आनी 150 पार्टिसिपंट आसा. गोंयची टीम कितल्या परफॉर्म करतली? गोंयचे फर्स्ट गोवा आसतलो. प्रत्येक ईच एंड एवरी ग्रुपाक आमचे पार्टिसिपेंट आसतले एज ए होस्ट टीम. सो हेजो टायमींग कितलो आसतलो? डिफरंट आसतले. सो सकाळीं 9 स्टार्ट जातली ती 5 सोंपतली, 4-5 अशी सोंपतली. सो एवरी एक कॅटेगरी जाली एक कॅटेगरी जाली म्हणटा इव्हेंट आसतलो सर्मनी. सो कितल्यो टोटल कॅटेगरी आसतल्यो? टोटल 10 कॅटेगरी. सो एवरी कॅटेगरी गोवा फर्स्ट परफॉर्म करतले? हय. सो खंयची कॅटेगरी आसा ती गोवा? तितून थोडी 1-2-3 सोडले जाल्यार तुका बाकीचे चडशे मिक्स आसा प्रत्येक कॅटेगरी. सो फाल्यां इव्हेंट स्टार्ट 7:30? 7:30 वेईंग आसतलें आनी 9:30 हें आसतलें. आनी कॅटेगरी वेट वायज कितल्यो कितल्यो आसा? 10 men 10 women. आनी गोवा सगळे कॅटेगरीन पार्टिसिपेट? सगळे हय. होस्ट टीम म्हणल्यार सगळे फूल हेका आसतले. प्रिपरेशन ओवरऑल प्रिपरेशन सगळें बरें आसा. जें कितें उरलां पळय तें आतां बाय लेट सुद्दां ते कंप्लीट करतले. सो थँक्यू म्हणटा CMाक आनी गोवा गव्हर्मेंटाक तशें स्पोर्ट्स मिनिस्टर डायरेक्टर ऑफ ED की तेणें इन शॉर्ट टायमान सगळें कंप्लीट केल्या. जशें तुमी आयकलें की फाल्यां सकाळीं वेईंग पयलीं आसतलें, मागीर 9 सुमार कॉम्पिटिशन स्टार्ट जातलें. एज अ चडशे कॉम्पिटिशनान गोवा होस्ट आसले कारणान गोवा चडशे हितून फर्स्ट परफॉर्म करतले, जितून क्वॉलिफाय जाले तितून. आनी फाल्यां CM येवन हें जें कॉम्पिटिशन आसा ती इनॉग्रेट करतले. स्टुडंटां खातीर शिरीष कुंकळकार.